प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 8वो विसवोर वोड 34 ते माकवाचो 9वो विसवोर वोड 1 पर्यंत. आनी आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. आनी लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपूण जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजे फाटल्यान येवची खुशी आसा जायत जाल्यार तांणी आपणाच्याच खुशेची वाट सोडची, आपलो खुरी सुकोवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव ओगडायतली, पूण म्हजे खातीर आनी बरे खोबरे खातीर आपलो जीव ओगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव बाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाच्यान कितें दिवंक जायत? हे भास्कोळ आनी पातके पिणके मदें म्हजी आनी ह्या म्हज्या उतरांची कोणाक लॉस दिसत जाल्यार आपल्या भाग्यवंत दुतां सांगाती, आपल्या बापाचे मोहिमेन तो येतलो तेन्ना मनशाच्या पुताकूय तांची लॉस दिसतली. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा उबी आसात तांतली कांय जाणां देवाचें राज पोदवेन आयिल्लें देखल्या बगर मरची नात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आपल्या शिसांक सांगता. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा पेद्रूक आनी आपल्या शिसांक जेन्ना पेद्रू म्हणटा, जेजू तूं केन्नाच मरचो नाय, तुका कांय वाट जावचें ना, आमी हात तुजे शीस तुजी 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 तुका कितें वायट जायत जाल्यार आमी हात तुका घोटाय दिवपाक. आनी त्या वेळार जेजून पेद्रूक कितें म्हणलेलें 33 वडीन ताणें म्हणलेलें, म्हज्या मुखां वेलो वोस सोयतना कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. आनी तेजे उपरांत जेजून आपल्या शिसांक ही शिकोवण दिली. आनी कितें सांगलें भाव भयण ताणें सांगलें, आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, पूण म्हजे खातीर आनी बरे खोबरे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. भावण हाचो अर्थ कितें म्हणून जेजू सांगता आमकां 35 वडीन. आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आमी चिंता की आमचें बरें जावंक जाय, आमी दोतोरा कडेन जाय, कितें बरें ना जाल्यार आमी दोतोरा कडेन वचूंक जाय, आमकां कितें रिपोर्ट येयलो दोतोरा कडसून आमकां वखदां जाय, वय आमी सगळो कुयदाद घेवंक जाय आमच्या कुडीचो. आनी जेन्ना ह्या दिसांनी ह्या संवसारान कोवीड चलता, खूब लोक मरता, आमकां कितली भिरांत पडल्या आनी आमी सदांच आमचेंच चिंता. आमी कितें जेवतले, आमी कितें खातले, आमचें जेवण खिचल्लें येतलें, आमचें पिवण खिचल्लें येतलें. आतां कोवीड चलता म्हणून आमकां इतली भिरांत पडल्या की कोणाक खोंकली येता, कोणाक वायरस आयला, आमी ताचे कडसून पयस वेता, कित्याक आमी चिंता तें वायरस म्हाका येत जाल्यार हांव मरतलों, म्हाका कितें वायट जातलें. आनी आमचें चिंतप भाव भयणीनो फकत आमचेरूच आसता. कित्याक आमी आमचेंच चिंता. कितलो लोक आयज क्रिस्तांव म्हणटा, कितलो लोक म्हणटा की भावार्थी म्हणटा, पूण तांचें चिंतप कोणाचें? आमी फकत बिश्टें देवान काम केलें, बिश्टें इग्रोजेक गेलें, मिसां केलीं, सगळें केलें, ताजो कसलोच वालोर ना. आयज जेजू आमकां 35 वडीन कितें सांगता? आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन, कोणूय सजमो ना देवाची उतरां, जेजूची उतरां कोणाक आजून पासून सजमणी येवंक ना. आमी वाचता देवाचें उतर, पूण आमी जें कोत्ता तें आमचेंच कोत्ता. आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, पूण म्हजे खातीर म्हणजे जेजू म्हणटा ताजे खातीर आनी बरे खोबरे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. भाव भयणीनो, आमी आमचो जीव आमी होगडायता जाल्यार आमी सगल्यांक सांगता, पळय आमच्या भुरग्यां वयर आमी कितले कश्ट भोगले, कितले आमी काम केलें, कितले पयशे जोडले, कितले आमी आमच्या भुरग्यां पासत आमी भावुल्लीं, कितले ल्हानथान आमी इतले कश्ट भोगले. पूण भाव भयणीनो, शेकी आमी फकत कश्ट कित्याक भोगता? आमच्या पोटा पासत. आमकां कितें मेवतलें, आमचो दिसपट्टो गिरास्त येतलो हाचे पासून आमी खूब त्रास कोत्ता. आनी खूब लोक आपलें जिवीत होगडायता जेन्ना ती इतलें काम कोत्तात
आनी कितलो वावर करतात फकत त्या पोटा पासत आपलें बरें घर व्हडलें बांदतलीं आनी व्हडलें मोटर हाडटलीं म्हणून दुसऱ्यांक अडवीक दाखोवपाक की तांचें आतां बरें चलता म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू 35 फुडें आमकां सारकें सत सांगता. तो म्हणटा आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, पूण ताचे खातीर आनी बरे खोबरे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. म्हणजे कितें भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर पाळटा, ताचे उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारता, आमच्या मनाची नोळसणी करून आतां आमी हें जैतिवंत जिवीत जियेता, तेन्ना कितें घडटा? आतां आमकां त्या उतराची सजमणी आहा, आमी जाणो तें उतर कितें म्हणटा तें. तेजे उपरांत आमी वेता आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिता. आमी 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 आमचेंच पळयना, पूण आमी पळयता की दुसऱ्यांचें कितें बरें जातलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें चिंतप आमी बदलता देवाच्या उतरा वयर आनी तें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता, तेन्ना जेजू म्हणटा जो कोण ताचे खातीर आनी बरे खबरे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. खंयचोच जीव सांबाळून दवरतली साश्ट्याच्या साश्टान. भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत 80, 90, 100 पर्यंत आमी जियेतात जाल्यार साश्ट्याचें सूख भोगूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी जावंक जाय जेजूचे पाटलादार. आमी खरेंच भावार्थी जावंक जाय देवाचे उतराचे. फकत बिश्तो धर्म केलो, बिश्टें थोडें मागणें केलें आनी बाकी आमी आमचे कोश्ट भोगले, आमच्या पोटा पासत, आमच्या फामिली पासत, आमच्या घरा पासत, आमच्या गाडये पासत, आमच्या व्हडपणा पासत आमी व्हडलें सगळें केलें, ताजो कसलोच वालोर येवचो ना. आयज जेजूची उणो एकदम कोडू, पूण आमी सजमत जाल्यार आमकां कळटलें की तें एकदम गोड उतरां ती. ताका जाय आमकां सासणाचें सूख भोगूंक, ताका जाय आमकां एक जैतिवंत जिवीत ह्या संवसारांत जियोंक. देखून भाव भयणीनो, आयज जातान आमी हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया, मनाची नोळसणी करुया, हें जिवीत खरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमी आयज तान फुडें सरोया. आनी तेजे उपरांत ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक खरेंच जेजून म्हणलां ते भाशेन बरी खबर खातीर, बरे खोबरे खातीर जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. आयज हेंच करुया आनी खरेंच जेजूचे पाटलादार म्हणून आमी ताका आयजतान सांगुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.